हॅलो एंड वेलकम टू वन मोर स्पेशल एपिसोड। आणि आयज आम्ही आयल्या यश शूटिंग हब जे मांद्रे हांगासर आसा आणि नक्की प्रत्येक गोंयकारान हांगासर येवपाक जाय। कित्या खातीर ते भितर वचून आमी पळोवया, कारण वन ऑफ दी बेस्ट शूटिंग हब शूटिंग अकॅडमी जे हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा। आणि जी संकल्पना आसा योगेश पाडलेस्कर हांची, तांचे कडेन उलोवया, तांचे फाटली संकल्पना कितें ते जाणून घेवया। आणि आयज हांगासर कित्याक आयल्या तर हांगासर सद्याक इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन इन रायफल एंड पिस्तॉल सद्याक चालू आसा आणि 5000 प्लस जे पार्टिसिपंट्स हांगासर आयिल्ले आसा आणि वन ऑफ दी बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इन रायफल एंड पिस्तॉल जे हांगासर जाता, जातूंतले हांगासर सिलेक्शन जावन नॅशनलाक सुद्दां वतले। सो कितें कितें आसा हांगासर ते पळोवया। सो हांगासर आयले उपरांत एक वेगळो फील येवपाक लागिल्लो आसा, कारण अशा तरेची अकॅडमी, अशा तरेचे हब म्हाका दिसता हांवें तरी आजून पळोवंक ना। गोंयचे नंबर 1 आणि इंडियेचे नंबर 1 म्हणपाक शकता यश अकॅडमी, यश हब शूटिंग हब जे आसा पळय, मुद्दम सगळे गोंयकारांनी येवन पळोवपाक जाय। अदीक म्हायती घेवपा खातीर आमच्या बरोबर अशे एक व्यक्ती आसा जाणी इंडियेक रिप्रेझेंट केल्ले आसा इन शूटिंग। आणि हो स्पोर्ट म्हाका दिसता जितलो आमी उलयता तितलोच एक एडवेंचरस आसा। ताजे बद्दल म्हाका चड म्हायती ना, ही म्हायती घेवपा खातीर आनी ह्या हब जे आसा शूटिंग हब आसा यश शूटिंग हब, ताजी म्हायती घेवपा खातीर आमी आयल्ले आसा। आमच्या बरोबर यश पाडलोस्कर आसा। यश, वेलकम टू द सगळ्यान पयलीं आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स। येदे व्हडले हो एक चॅम्पियनशीप सद्या हांगासर जाता म्हणपाक शकता, एक कॉम्पिटिशन जाता इंडिया लेवलाचेर, नॅशनल कॉम्पिटिशन। आणि शूटिंग म्हळ्यार आमच्या गोंयकारांक तितले काय आयडिया ना कशें आसता कितें आसता, आमकां फक्त शूटिंग खबर आसा, पिक्चरांनी पळयता तितले, ताच्या व्यतिरिक्त काय ना। तुवें इंडियेक रिप्रेझेंट केल्लें आसा, आमचे गोंयचें नांव वयर काडलेलें आसा। सगळ्यान पयलीं हाजी म्हायती म्हाका दी, कशें कितें आसा हांगासरलो स्ट्रक्चर, यश शूटिंग हब जो आसा न्ही, कितें आसा एक्झॅक्टली? एक्चुअली यश शूटिंग हब म्हणजे आमची एक अकॅडमी पयली आसली, यश शूटिंग अकॅडमी, म्हणजे जी अजूनही आसा, जेच्यान स्टार्ट जाल्ले दॅट वॉज इन म्हापसा। थंयसर कशें आसलें, थंयसर ओन्ली 5 लेन्स आणि मॅन्युअल टार्गेट्स जे म्हणटात, म्हणजे पेपर टार्गेट जे बेसीक यूज जाताले तेतून आमी स्टार्ट केल्ले। बट आफ्टर दॅट आमी एक एक्चुअली आनी सेटअपूय केल्लो यश शूटिंग रेंज म्हणून उसगांवां, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, सम रिजन वी हॅव टू शट इट डावन। म्हणजे फर्स्ट 50 मीटर आसली जे फायर आर्म्स म्हणटात पळय ते, बट वी हॅड टू शट इट डावन फॉर सम रिजन। आनी मागीर आफ्टर दॅट 1-2 years आमी वी हॅड बिल्ड अप दीस थिंग। सो ना एट प्रेझंट देर इज हांगा 3 इव्हेंट आसा, 10 मीटर, 25 मीटर एंड 50 मीटर। एंड देर इज वन मोर इव्हेंट विच इज शॉर्ट गन, ती आमच्या एक दुसऱ्या एरियान आसा। बट दिस आर ऑल 4 ऑलिम्पिक इव्हेंट जे शूटिंगेन जातात। हे ऑलिम्पिकाक जाता हे सगळे स्पोर्ट आणि अशेंच जाता जे हांगा जाता तशें एक्झॅक्ट जे हांगा आसा पळय सेम। आणि इवन द मशिनरी जे एट प्रेझंट हांगा सेटअप आसा ही वर्ल्डान एट प्रेझंट 2च जाग्यार आसा। दॅट इज वन जे आतां पॅरीस ऑलिम्पिक जाला थंयसर, आनी दिस इज सेकंड इन गोवा। सो वर्ल्डान जे 2 जाग्यांचेर ही फॅसिलिटी आसा ती फक्त आमच्या गोंयान एक आसा आणि तुमचे कडेन आसा। म्हणजे कशें इलेक्ट्रॉनिक टार्गेट ही इंडियन आसा नो डावट, पण जो कशें आसता वर्जन्स आसता पळय, आतां आमी इवन मोबायलाचे आसता पळय 1, 2, 3 आसता पळय, सो तसो सगळ्यांक लेटस्ट वर्जन ह्यो जो आसा आतां वर्ल्डान 2च जाग्यार आसा। दॅट इज एट द पॅरीस ऑलिम्पिक्स एंड सेकंड इज ओवर हियर इन गोवा। आतां आफ्टर दॅट देर वील बी इन दिल्ली, पुणे लागतले, आतां अपग्रेड जातलो वर्जन। ओके, आणि हे फर्स्ट हांगासर इन्स्टॉल केल्ले आसा। एक एक्झाम्पल आसा, आतां हांगासर सद्या कॉम्पिटिशन चल्ला सद्या, नॅशनल कॉम्पिटिशन तुमी जशें इंडियन ओपन कॉम्पिटिशन इन रायफल एंड पिस्तॉल इव्हेंट। रायफल आणि पिस्तॉल हे 2 हे आसता, म्हणजे लॉंग हय, म्हणजे रायफल आणि पिस्तल इव्हेंट। आतां रायफलान तुमकां येता 10 मीटर एंड 50 मीटर, हे 2च इव्हेंट आसता। 25 मीटर आसा ना रायफलान, आणि पिस्तलान तुका आसता 10 मीटर, 50 मीटर आणि 25 मीटर। बट तेतूनय कशें आसता, देर आर डिफरंट, देर इज अ ऑलिम्पिक एंड नॉन ऑलिम्पिक इव्हेंट। सो वी हॅव ऑल, म्हणजे एका कशें आसता नॉन ऑलिम्पिक आसा ते वर्ल्ड कप पर्यंत खेळोंक शकता तूं। सो आतां हांगा जे जाता पळय 50 मिटराक, हांगा 2 इव्हेंट जातात टोटल, रायफल एंड पिस्तल। तितून एक जाता 50 मीटर स्टँडर्ड पिस्तल, आणि जे रायफलान जाता दॅट इज 50 मीटर प्रोन एंड 50 मीटर 3 पोझिशन, जे आतां रिसंटली आमकां ब्रॉन्झ मेडल गावलें इंडियेक, स्वप्नील कुसाळे म्हणून घेतला पळय। दीस इज द सेम इव्हेंट विच ही प्लेज। ओके ओके, आणि आता हाली एक आमकां फोटो पळोवपाक मेळटालो जो म्हाका दिसता ऑलिम्पिकाचो जो टर्कीश शूटर आशिल्लो, सो ती कितें ते शूटिंगच? हय, दॅट इज ऑल्सो शूटिंगूच, जो टर्कीश इव्हेंट आसलो। इफ आय एम नॉट रॉंग इट वॉज अबाउट 25 मीटर पिस्तल आसलो, आणि ही इज ऑल्सो 10 मीटर एंड 25 मीटर शूटर। सो म्हणजे पिस्तल शूटर तो, आणि तेका म्हाका दिसता जितको हांव जाणा, म्हणजे इन्फो अबाउट हिम,
ही हॅज प्लेड अराउंड 3 or 4 Olympics. Three Olympic already त्यांनी 3 खेळा. खेळा आणि दिस वॉज द टाइम वेन ही गॉट अ मेडल अँड ही शायन्ड ऑल ओव्हर इन द सोशल मीडिया. पूण ती स्टायल बीन ताजी आमी सगळे जाण स्टायलीचेर उलयता, ताजे गियर्सांचेर सगळे उलयताले. सो गियर्स खऱ्यांनीच हेल्प करता ऑर इट इज पर्सन टू पर्सन बेज आसता? पर्सन टू पर्सन बेज. लायक इफ साम शूटर्स तू पळयशीत जाल्यार दे आर फुल्ली हायली इक्विप्ड. साम शूटर्स तू पळयशीत जाल्यार दे आर नॉट इक्विप्ड. म्हणजे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्री. लायक इफ यू गो इन युरोप म्हणजे म्हणजे कितें म्हणटात द फाउंडेशन ऑफ शूटिंग म्हणजे इज ऑल युरोप. इफ यू सी द गन्स आमी जे शूट करतात, द एसेसरीज जे आमी वापरतात, इवन द मशिनरीज, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम युरोप. एवरीथिंग सगळे. बट यू विल बी सरप्राइज टू सी दॅट युरोप डज नॉट परफॉर्म दॅट मच गुड इन शूटिंग. बाकी कंट्री लायक इंडिया they perform very well. Even Korea, China, they perform very well, very well. सो आम्ही एक टूर घेऊया, कितें कितें आसा तें आमी पळोवया. सध्या आमच्या फुड्यान तुमी पळोवपाक शकता, ताका जस्ट कॅमेरामॅनाक घालता. हांगासर सध्या हे चालू आसा, आमचे जे कॉम्पिटिशन चालू आसा हे 50 मीटर. 50 मीटर. ओके ओके. आणि ताजो प्रोसिजर कसो आसता? आता 50 मीटर जो इव्हेंट आसा पळय, दॅट इज एन आउटडोर इव्हेंट. सो इफ यू गो टू सी ओवर हियर, तुका आता एक आसा स्क्रीन असतं. ही स्क्रीन ही जी असता पळय ती जे कोच बसतात ऑर द स्पेक्टेटर्स बसतात, दिस इज फॉर देम. आणि सेकंड जी स्क्रीन असता पळय ती तुमकां अथे सकयल दिसतली पळय इंडिव्हिज्युअल प्लेयराक, जी हांव म्हणटा पळय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. सो आता हांगा पळय तुमकां हेतून व्हडलो मेजर फॅक्टर जो रोल प्ले करता पळय, दॅट इज इफ यू तुमी फुडें पळयशात न्हू जाल्यार विंड आसा पळय. So we have wind flags. You can see all the wind flags over there. So this plays a very important role in us. म्हणजे काय सांग, आता 10 मीटर पयची जर क्लोज रेंज तू शूट केलो काय प्रॉब्लेम ना. पण हांगा वी हॅव टू ऑल्सो कॅल्क्युलेट विंड. नॉट ओनली विंड म्हणजे इज इट अ हॉट विंड ऑर अ कोल्ड विंड. कशें आसता, हॉट विंडाचो प्रेशर वेगळो आसता, कोल्ड विंडाचो प्रेशर वेगळो आसता. आणि अशें ना की आमकां बसून कॅल्क्युलेशन करूंक. एक्झॅक्टली हांव म्हणटा ते तर मॅथ्स मातशे तकलेन सारखे आसपाक जाय. नॉट मॅथ्स म्हणजे प्रॅक्टीस करून करून मनशाक संवय जाता. आणि वी हॅव टू कॅल्क्युलेट जस्ट 1 सेकंड बिफोर द शॉट. सो ऑर इवन वायल लोडिंग म्हणजे आमच्याकडे हार्डली 1 सेकंड आसता कॅल्क्युलेशन करपाक, बाबा विंड चेंज जालो कितें जालो, आणि एज पर दॅट वी हॅव टू शूट. म्हणजे त्या खातीर हो स्पोर्ट एडव्हेंचरस स्पोर्ट म्हणटा. कारण दॅट्स वाय दिस जो म्हणतात पळय 50 मीटर 3 पोझिशन आमच्या शूटिंगेंतलो मोस्ट डिफिकल्ट शूटिंग. अच्छा. मोस्ट डिफिकल्ट जो आता मेडल आयला पळय, दॅट्स वाय इट्स द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री समवन वेंट फॉर अ फायनल ऑल्सो and someone got a medal also. मनू भाकर म्हाका दिसता. हय, दॅट इज अ 25 मीटर एंड 10 मीटर पिस्तल. तेतून हेज्या पयलीं म्हणजे फायनलाक गेल्ले, पण शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू गो फॉर अ फायनल. बरोबर दॅट वाज दॅट. पण हेज्या पयलीं विजय कुमार ही वेंट फॉर द 25 मीटर फायनल. ही इवन गॉट अ मेडल, सिल्वर मेडल तेका गावले. पण दीस 3 पोझिशन इज लायक कशें आसता, वी हॅव टू शूट 20 शॉट्स इन kneeling, 20 शॉट्स इन प्रोन म्हणजे न्हिदोन, आणि 20 शॉट्स इन स्टँडिंग. And plus all this wind and everything कॅल्क्युलेट करचे पडटा. आता हे सगळे मॅनेज करपाक अगेन डिफिकल्ट टास्क न्ही खूब. कारण तुम्ही मॅनेज करता गोयची एक अशी अकॅडमी किंवा शूटिंग हब म्हणा जे इतले मॅनेज करता. बरें, कारण हे पळयता हांव एकाच टायमान कशें हांगासर एक 50 जाणांक मेळटा करपाक. 30 जाण. 30 लेन्साची आहा, सो एका टायमार 30 जाण. आतां मॅनेज म्हटल्यारूय म्हणजे अशें आतां काय सांग, दिस इज एज एन इंडिया ओपन. सो हेतून कशें नॅशनल रायफल असोसिएशनाचो स्टाफ येता. सो देर आर स्पेशल ज्युरीज म्हणजे ज्यांचे पास जाला, लायक दे हॅव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स. म्हणजे फूल सिस्टम आसा. म्हणजे आतां हांगा पयशे हांगा ज्युरी आसतले. इवन द मशीन कंट्रोल करपाक स्पेशल मनीस येतात. अँड इवन द स्कोरिंग करपाक स्पेशल ऑफिस आसता. म्हणजे एवरी स्टेप म्हणजे तुमकां आतां पळय आमी केन्ना आयकता थोडे स्पोर्ट्सान सिलेक्शनान वयर सकयल आमी कितकें आयकता, कॉन्ट्रिवर्सी आयकता, हितून आयकता. बट शूटिंग इज वन ऑफ द स्पोर्ट यू कॅनॉट डू एनीथिंग. तू स्कोर मारलो तुका हांगा डिस्प्ले जाता, ऑन द स्पॉट ऑनलायन डिस्प्ले जाता. सो म्हणजे तुका कांयच करपाक इट्स एवरीथिंग कम्प्युटरायज. बिफोर पयलीं कशें आसलें, पेपर टार्गेट आसले, वयर सकयल जावंक शकताले, बट नाव इज एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक. म्हाका दिसता जे आतां यशान म्हटले की इंडियेनूच न्ही जाल्यार वर्ल्डान फक्त 2 आसा सद्याक जे पॅरीस ऑलिंपिक चालू आसा थंयसर, आणि सेकंड
हांगासर कितें आसा एक्झॅक्टली तुका सांगता, तुमकां ते स्क्रीन दिश्टी पडटा. सो ती स्क्रीन आनी तशेंच जे कोच आसा तांकां फाटल्यान पळोवपाक, आनी ही सगळी कॉम्प्युटरायज जी आसा, जी सिस्टम जी आसा ती फक्त गोंयान आनी पॅरीस हांगासर आसा. म्हाका दिसता हे अचिवमेंट आसा आमच्या गोंयकारां खातीर, तशेंच यशा खातीर आनी यश अकॅडमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां हे सगळें पळोवपाक मेळटा. म्हाका यश अकॅडमी दिता बिकॉज हांवें खूब पयलींच्यान यश अकॅडमी हें नांव आयकिल्लें आसा. ओके, हे जाले 50 मिटराचे. ताज्या भायर सुद्दां हांगासर तुमचे आनीक सेटअप्स आसा. हय, वी कॅन गो फॉर द 10 मीटर इफ यू वॉन्ट. ओके. ओके, 10 मीटर वयचे पयलीं हांगासर बाकीचे फॅसिलिटीज सगळे आसा. समजा हांगासर आतां आख्खे इंडियेंतले कितले पार्टिसिपंट्स आयल्या? एट प्रेझेंट हे वन ऑफ द म्हणजे हे इंडिया ओपन ही कॉम्पिटिशन जाता. दिस वॉज स्टार्टेड समथींग लास्ट इयर. म्हणजे जसे टेनिसान ओपन चॅम्पियनशीप आसता ते. सो दीस वॉज फर्स्ट टायम म्हणजे अशी इंडिया ओपन ही सदांच जाताली ओन्ली 10 मीटर इव्हेंट. केन्नाच 50 मीटर म्हणजे 10 मीटर इज अ एअर रायफल इव्हेंट आणि 50 मीटर 25 मीटर आहा पळय दॅट इज अ फायर आर्म इव्हेंट. सो फायर आर्मान इंडिया ओपन ही केन्नाच जावंक नासली. दिस इज द फर्स्ट टायम एवर इन इंडिया फायर आर्म इज हॅपनिंग इंडिया ओपन, and that also in Goa it is happening, and that's why the total number of participants are 5,000 people. 5,000 participants. 5,000 participants are at present. आणि म्हाका दिसता इतले हँडल करप खूप मोठो टास्क. हांगासर मागीर तुमचें ऑफिस बीन सगळें हांगासरूच आसा. हय, म्हणजे हे कशें आहा, हे NRI ऑफिस म्हणजे RTS म्हणटात, रेंज टायमींग आनी स्कोरींग. म्हणजे सगळो हे आसा पळय, सो हांगा सगळें मॅनेज जाता. तितको स्कोर येता, एवरीथींग इज चॅक ओवर. समज कोणाची पेनल्टी आहा, कोणाची डिस्क्वॉलिफिकेशन आहा, देर आर अराउंड 15 to 20 NRI ऑफिशियल्स. ज्युरीज हांगा बसतात. ज्युरीज, एक्झॅक्टली, ऑफिशियल ज्युरीज हांगा बसतात आनी दे चॅक एवरीथींग. वाव, म्हाका दिसता खूप सुंदर आसा. आणि म्हाका दिसता वयर जे आसा ते क्लोज रेंजीचे. हय, क्लोज, दॅट इज कॉल्ड द 10 मीटर. ना इफ यू जी बेसीक फॅसिलिटी जी आसता हांगा, लायक आर्मरी, जेतून आमी वेपन स्टोर करता, एम्युनिशन स्टोर करता, दीस इज वन ऑफ द बेसीक फॅसिलिटी जी सगळ्याक आसूंक जाय. सो हे कशें आसता, एक स्ट्रॉंग रूम म्हणून आसता. सो वी हॅव टू क्रिएट इन अ सच अ वे की बाबा केन्ना म्हणजे सगळे प्लेयर येतात, बिकॉज दे कॅनॉट कॅरी द वेपन्स एवरीवेर. सो दे हॅव टू कंपल्सरी कीप इट हियर अँड दे हॅव टू गो. वाव. सो हे म्हाका दिसता नॅशनल गेम्साचे म्हाका दिसता नॅशनल गेम्साक ह्योच सेम स्पॉट यूज जाल्लो. हय, नॅशनल गेम्स ऑल्सो जी गोवन नॅशनल गेम जाल्ली, दीस वॉज द सेम रेंज विच वॉज यूज फॉर द नॅशनल. म्हाका दिसता इंडियन अशे तरेन आनी खंय ना. फाल्यां सुद्दां खंयतरी जाल्यार हांगासरूच घेतले. ना, तुमकां तेच सांगलें. म्हणजे कशें सांग, इंडियन आनीकूय रेंजी आसात, नो डावट. म्हणजे देर आर पळय आतां एट प्रेझंट इंडियांतल्यो सगळ्यांत टॉप व्हडल्यो रेंजी आहा पळय, दॅट इज इन दिल्ली, भोपाल, केरला, गोवा एंड पुणे. दिस आर ओन्ली 5 प्लेसीस इन होल इंडिया. सो आतां कशें सांग, बिकॉज प्लेयरांक कशें आसता, वेरायटी जाय आसता. सो म्हणजे दॅट्स वाय कितें करतात, जे नॅशनल रायफल असोसिएशन केन्ना कॉम्पिटिशन थंय घेतले, हांगा घेतले. आमची वर्साक 12 तरी कॉम्पिटिशनां असतात. सो 12 कॉम्पिटिशन 12 असतात. सो 2-3 गोंयांक येतली. अच्छा, ओके. अशी सो 2-3 म्हणजे काय सांग, म्हणजे चेंज जायत आसता शूटरांक. म्हणजे एनवायरमेंट हे ते सगळे म्हणजे एज पर दॅट. ओके. हे आसा म्हाका दिसता क्लोज 10 मिटराचे. वाव. म्हाका तुमी एक आवडलें, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड केल्लें आसा ते फुडल्या आनी 15-20 वर्सां सारके अपग्रेडेड दवरलेले आसा. हय, म्हणजे आतां खंय सांग, आतां पळय फॉर एक्झाम्पल पुणे जे आतां अपग्रेड जावपाक आसा, आतां दीस इज 2024. पुणे वॉज बिल्ड इन 2008. सो आतां आफ्टर म्हणजे 14 ऑलमोस्ट 12-14 इयर्स अपग्रेड जालें. सो आतां थंयसर ही मशिनरी लागतली. सो नाव फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स एटलीस्ट इज अ नो डावट फॉर अस. बरोबर. आणि हे सध्या चालू आसा, हे कॉम्पिटिशन चालू आसा. एट प्रेझेंट कॉम्पिटिशन चालू आहा. म्हणजे तांकां टू द लेन म्हणटात. म्हणजे काय आसता, मॅचीच्या पयलीं 15 मिनट प्रिपरेशन आसता. सो दे हॅव टू प्रिपेर देमसेल्फ अँड आफ्टर दॅट द मॅच स्टार्ट. सो प्रिपरेशन म्हणजे आमी कशें म्हणटा, एक प्रॅक्टीस बॉल घाल म्हणटा पळय ना, प्रॅक्टीस बॉल म्हणजे जेचे प्रॅक्टीस तशें म्हणू शकता. प्रॅक्टीस बॉल जस्ट एक प्रॅक्टीस करपाक, तुका अंदाज येवपाक कितें आसा. 15 मिनटां म्हणजे हितून जे ते शूट करता पळय ते कांय काउंट जायना. तांकां म्हणजे तेंची वेपन समज सेट करूंक जाय, पोझिशन सेट करूंक जाय, जाल्यार सगळे इव्हेंटान पयले 15 मिनट आसता तेंच्या कडेन. ओके. म्हाका हे सुंदर, म्हाका एकदम जो हांगासरलो ह्यो सेम इव्हेंट जेतून इंडियेक फर्स्ट इंडिव्हिज्युअल गोल्ड गावल्ले बाय अभिनव बिंद्रा. दिस इज द सेम 10 मीटर इव्हेंट. सो हे जे आसा पळय, ही रायफल्स. ही रायफल्स आणि पिस्टॉल्स इज दी स्मॉलर. सो द पिस्तल इव्हेंट अजून स्टार्ट जावंक ना. पिस्तल इव्हेंट विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 3 days. आणि कॉम्पिटिशनाक आसतना आतां तेंचे आमी पळोवपाक शकता तेजेर ड्रेस कोड आसा. सो तो कॉम्पिटिशनाक जेन्ना हे प्रॅक्टिसेक ओके आहा, पूण कॉम्पिटिशनाक तुका ड्रेस कोड कंपल्सरी आहा.
ह्यो जो ड्रेस आसा पळय दॅट इज कंपल्सरी फॉर रायफल शूटर्स. पिस्तलाक नसता. पिस्तलाक यू कॅन वेअर नॉर्मल टी शर्ट अँड जॉगर, पण रायफलाक तुका तो एक स्कोर अचीव करपाक तुका कंपल्सरी एक किट ह्यो घालचो पडटा. आणि ह्यो कॅपेपाय म्हणून आसा दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड इन बॉम्बे. इट्स अ मेड इन इंडिया थिंग. सो वन टायम अशें आसलें की वी वर इम्पोर्टिंग, भायल्यान इम्पोर्ट करताले. पण तुम्ही बिलीव करचे ना, फॉर नाव दीस ऑलिम्पिक्स इवन चायना इज वेअरिंग दिस किट्स विच इज मेड इन इंडिया. सो म्हणजे शूटिंग इज ग्रोईंग एट अ सच अ ह्यूज रेट आणि सच इन फॉर इंडिया. पूण गोंयांत ताचे अजून तशें कांय येना न्ही? ना, गोंयान अजून ना. पण पळय हांव अशें म्हणूं शकता बिकॉज वेन आय स्टार्टेड इन 2008 तेन्ना हांव एकटोच आसलो. इट टूक म्हणजे म्हाका फुडली मागीर एक 10 वर्सान फक्त 5 जाण जॉईन जाले. पण आता वी हॅव अराउंड 35 to 40. ओके, अवेअरनेस जाता म्हणजे स्लो आणि स्टेडी. म्हणजे पण आसा म्हणजे आय कांट से म्हणजे कांयच जावंक ना, बट कंपॅरेटिव्हली टू अदर स्टेट वी आर व्हेरी बॅक. म्हणजे इफ महाराष्ट्रान वयशीत तुमी, पण तेंचें पॉप्युलेशनूय तशें आसा. पण महाराष्ट्रान वयशीत देर आर 15,000 शूटर्स, नॅशनल शूटर्स एक्टिव्ह. कितले? 15,000 महाराष्ट्रान. आमचे 35-40 शूटर्स आहा. So this is the difference. Karnataka also is around 5,000, Chandigarh also is 10,000, Haryana कडे 10,000 आहे. सो आम्ही हे स्पोर्ट्साक कित्याक प्राधान्य दिना, कित्याक ताका फुडें काडिना? मे बी अशें म्हणू शकता की म्हणजे आतां एक पयलो म्हणजे लोकांक पळय आतां हांव इतके वर्सां शूटिंग करता तरी म्हणजे मे बी सम पीपल डोंट नो ऑल्सो शूटिंग आसा सुद्दां म्हणून. आतां हांव कालूच सुद्दां बोललोलो. इवन सम टॅक्सी ड्रायव्हर जो म्हाका म्हणटाले आमी म्हणटा इतकी वर्सां जाली आमकां केन्ना खबरूच ना अशें एक्झिस्ट करता म्हणून गोंयांत. अगेन तो प्लेसूय आतां तुमचे कडेन आसा हांगासर, तुमी लोकांक फुडें हाडूं शकता, फुडें काडूं शकता. सो पयलीं अशें नाशिल्लें ते गोंयच्या भायर वयचें पडटालें. हांवें जेन्ना स्टार्ट केल्ली इन 2008 म्हाका ट्रॅव्हल करचें पडटालें कोल्हापूर. सो आय हॅज टू ट्रॅव्हल सॅटर्डे संडे टू कोल्हापूर, हॅज टू प्रॅक्टीस एंड आय हॅज टू कम बॅक. सो त्यात एक इंटेन्शनान म्हाज्या फादरान दे स्टार्टेड अ रेंज इन म्हापसा. म्हणजे की बाबा म्हाज्या वांगडा आनी 4 भुरगे वयतले आनी टीम वयतली म्हणून. नाव म्हणजे वी आर एज अ टीम वी आर एटलीस्ट गोईंग. म्हणजे 3 जाण टीम हर इव्हेंटान तरी एक्चुअली आमचे आसा. जेन्ना हिस्ट्री बरयतली फुडें तेन्ना म्हाका दिसता तुजे आनी तुमचे फादराचे तांचे कडेन आमी उलयतले, योगेश पाटलस्कर, तांचें नांव सगळ्यान पयलीं शूटिंग जेन्ना म्हणटले तेन्ना तांचें नांव सगळ्यान पयलीं बरयतलें. कारण अशे तरेची एक अकॅडमी आनी अरिना तयार करून दिलो भुरग्यां खातीर जे प्रॅक्टीस करतले. हांगासरूच तुमी पळोवपाक कॅमेरामॅनाक दाखोवंक सोदता, हांगासरूच तांचे पेरंट्स आनी जे स्टुडंट्स आसात जे म्हाका एक पॅशन आसा सगळ्यां कडेन शुटिंगेचें. शुटिंगेक असो स्पोर्टात पॅशन आसता कोणाक तरी. बेश्टोका कोणी ना. क्रिकेट आमी खेळटाले आनी आतां फुडें सुद्दां क्रिकेट कसो क्रिकेट फुटबॉल एक गलीन खेळपाचो सो तेणी सगळ्यांक एक आवड आसता. पण शुटिंग एक म्हणजे कोणाचो पॅशन आनी क्रेज. बट म्हणजे जे कोणी शूटिंग केला लायफान दे कॅन से म्हणजे वन्स दे स्टार्ट शूटिंगान म्हणजे तांकां एकदा तो हे लागलो एडिक्शन लागलो न्हू, दे कांट कम बॅक. आतां आय एम ऑल्सो स्टील म्हणजे यू कांट कम बॅक. इट्स लायक यू कांट लिव्ह विदाउट इट. सेम लायक बरोबर. आनी एक इतलो सुंदर स्पोर्ट आसा, म्हाका खूब मजा दिसता पळयतना. एक मनांतल्यान दिसता की आपूण सुद्दां कितें तरी करपाक शकता काय म्हणून. बट येस, एक पॅशन आसपाची गरज आसा. आनी जर तुमकां म्हाका सांग आतां गोंयचे समजा जर कोण आसा भुरग्यांक दिसता किंवा कोणाकूय येवपाक जाय जाल्यार हांगासर तुमकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता? हय, डायरेक्टली दे कॅन कॉन्टॅक्ट. कशें कितें आसा? आतां पळय इफ एनी कोण गोंयचे भुरगे आनी हांव तुमकां आतां इफ जस्ट बेसीक कंपेर सुद्दां करता. आतां इफ तुमी गोवा भायर वयतल्यात न्हू, बिकॉज थंयसर इतको डिमांड आसा, इतको थंयसर म्हयन्याची फी इफ यू गो टू सी 15,000 रुपया बी म्हयन्याची फी आसता जस्ट फॉर द रेंज आनी कोचिंगाची. तुका रायफल आतां कोण घेवंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सेपरेट घेवप आसता, नाल्यार दे टेक इन ऑन रेंट. बट ऑन अदर हँड इन गोवा वी प्रोवायड इन 4,000 आमी ट्रेनिंगूय दिता, अकॅडमी दिता, रायफलूय दिता. एंड दीस इज म्हणजे पळय हांव टू टेल यू द फॅक्ट आमकां कांयच प्रॉफीट ना. बरोबर, 4,000 एक्चुअली. आनी ओनली थिंग वी डू दीस म्हणजे काय सांग की गोवान ह्यो स्पोर्ट वाडपाक जाय. म्हणजे कसं सांग की हर गजाल कशें आसता, इज नॉट अबाउट प्रॉफीट ऑर समथींग. म्हणजे लोकांकूय अशी म्हणजे एक इंट्रस्ट आसता. इवन सम प्लेयर्स म्हणजे जे येतात पळय आमी तांकां म्हणजे वी गिव हिम अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो समटायम जस्ट बिकॉज तेंचो एक हे जावंक जाय. गोंयचे आतां भुरगे तशे डेव्हलप जाता आतां म्हणजे तेच सांगलें. एका टायमार हांव एकटो वयतालो फॉर इवन इंडियन ट्रायल्स. एट प्रेझंट ऑल्सो इंडियन ट्रायल्साक आमकां ना म्हटल्यार गोंयच्यान 7 जाण आसा. आनी तेच म्हणजे नो वन नोज इट. आनी आतां टुडे ऑल्सो आतां ही क्वॉलिफिकेशन मॅच जशी तुमकां म्हटलें, आयज क्वॉलिफिकेशनाक रायफलान आमचे 6 जाण आजून पर्यंत खेळात, आजून खेळटले.
सगळे सय क्वॉलिफाय झाल्या एट वन टाइम फर्स्ट ते सगळे हांगा ट्रेनिंग घेताले दे ट्रेनिंग एट म्हापसा ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो दे वर टेकिंग ट्रेनिंग बोथ. म्हाका खऱ्यांनीच खूप बरें दिसता हे पळोवन इतलो बरो. हांव जेन्ना भितर सरलो न्ही तेन्नाच एक गोष्ट पळयली की गर्दी आसा हे तर दिसले, बट भितर सरल्या उपरांत तुमकां ज्या तरेचो हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाक मेळटा आनी अशा तरेचे आमी एक एक्सपेक्ट करता आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान, पूण ताजे पेक्षा बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर निर्माण केलेलो आसा. आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स टू पाडलोस्कर फॅमिली, कारण यश आनी ताजे फादरान हे जे हांगासर एके तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केल्लो आसा. फुडले पिळगे खातीर म्हाका दिसता जर शूटिंग किंवा ह्या स्पोर्ट्सान इंट्रस्ट आसा जाल्यार नक्की हांगासर येवन कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. यश बाब, म्हाका दिसता खूब खूब बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन. आनी तुजें सद्या नेक्स्ट हे कितें आसा पर्सनल, तुका फुडें कितें करपाक? आता पर्सनल म्हणजे माझं ऑब्वियसली आता जे 2020 ऑलिम्पिक्स आसा म्हाजो तेजेरूच जे टार्गेट आसा, बट मातसो आता म्हाजो आता म्हाजो जगलिंग जाता मातसो. हे पळोवचें पडटा हे पळोवचें पडटा. आय विल सजेस्ट की तू फोकस कर. जर ऑलिम्पिकाक तू पावलो न्ही दॅट विल बी द प्राउड मोमेंट फॉर यू. म्हणजे बिकॉज वन मोर रिझन फॉर दॅट इज बिकॉज म्हणजे हांव समज जेन्ना ऑलिम्पिकाक पावतलो इट्स नॉट जस्ट माय थिंग बट गोवानूय एक गोंया खातीर इंडिये खातीर इट विल बी समथिंग फॉर गोवा, स्पेशली फॉर गोवा एंड इंडिया. लायक इट विल बी समथिंग रियली फॉर मी. तुमकां खबर नासतलें जेन्ना 2014, 15, 16 ही इज दी ओनली पर्सन जे गोंयच्यान रिप्रेझेंट करतालो इंडिये खातीर. इंडियाक रिप्रेझेंट केलें तुवें. खंयचे हेतूर केलें कंट्री? हांवें जर्मनीन केला, हांवें अलास्कान केला, देन चॅक रिपब्लीक केला, इवन हांगा मेजर आमचे जर्मनी जाता. जशें तुमकां म्हटलें युरोप वॉज द फावंडेशन. मेजर आमचें कॉम्पिटिशन युरोपानूच जाता. क्या बात आहे. परत एकदा आमी मेळया आणि ऑलिम्पिकाक तर नक्की मेळटले आणि आम्ही प्रे करता तू नक्की मेहनत आसतली तुजी नो डाऊट. बट येस आम्ही गोंयकार म्हणून प्रे करतले की तू पावो आणि थंय आमकां मेडल हाडचो. येस बाब, थँक्यू व्हेरी मच तुवें टायम दिलो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू. ओके, राईट नाव विथ अस वी हॅव असे एक व्यक्ती जांच्यांनी हे सगळे ही संकल्पना तयार केली आणि यश शूटिंग हब आमकां मी जे आतां पळयले ते सगळे तांच्या आयडियेंतल्यान तयार झाले. असे योगेश पाडलोस्कर सर आमच्या बरोबर आसा. बाई, वेलकम टू सगळ्यान पयलीं. आणि म्हाका दिसता सगळ्यान बेस्ट शूटिंग अकॅडमी आणि शूटिंग हब आमी पळयले आयज. आणि इतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे म्हाका दिसता फुडल्यान 15-20 वर्सां खंयसरूच वचपाची गरज ना. इंडियेच्या लोकांनी हांगासर येवपाक शकता. सो एक आयडिया म्हाका यशा कडेन उलयतना तांच्यांनी सांगली की गोंयांत जाता तितले भुरगे तयार जावपाक जाय, फुडें येवपाक जाय आणि शूटिंग हो स्पोर्ट आपणावपाक जाय, त्या खातीर सुरवात जाली. सो ती संकल्पना आयज खंय पळयता तुमी जाल्यात कंप्लीट? एक्चुअली कशें आसलें जेन्ना आमी स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाजो एकूच चेडो असो आसलो की यश म्हणून. आनी आमी तेन्ना ट्रॅव्हल करताले, पुण्या करताले, कोल्हापूर करताले. आमी सॅटर्डे म्हणजे फ्रायडे नायट वयताले, सॅटर्डे संडे रावताले, संडे परत रिटर्न येताले कित्याक आमची फुडली कामां आसताली म्हणून, आमचे बिझनस आसताले. पण हांवें अशें चिंतलें की बाबा चल तेज्या वांगडा खंयचो तरी आमचो गोंयच्यान आनीक भुरगे उबे रावचे म्हणून हांवें स्टार्ट केली पयली करासवाड्या धाकटी रेंज एक 5 पॉयंटाची. हांवें सगळे वटेन ट्राय केली, स्पोर्ट डिपार्टमेंटान केली, सगळ्यांची केली, कोणीच हेल्प करूंक ना. हांव एटलिस्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंटान मिनिमम 2 वर्सां गेलो की तुमी थंयसर शेड घाला, जाय जाल्यार मशिनां हांव दिता म्हणून कोणूच आयकपाक तयार नासले. मागीर हांवें चिंतलें की हांवें स्वता केल्या उपरांत कित्याक एक म्हण आसा पळय, स्वता मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसना. सो त्या पद्दतीन हांवें पयलीं स्टार्ट केलें, एक 5 पॉयंटाची केली आनी स्टार्ट केली. तितूनसून आमी हळू 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 वयर येयलो. आनी म्हाजी एक ड्रीम आसली की जर हे बाकीचे कोण करूं शकना, करूंक गेल्यार कांय न्हू कशें करता. अख्ख्या इंडियेन जर तुमी वयशात जाल्यार खंयसरूय गेली जाल्यार ही गव्हर्मेंटाची रेंज, ही साईची रेंज अशें आहा. इवन आमच्या गोंयानूय अशे खुबशे जाग्यार आहा पूण त्यो मेंटेन जायना. तेजो प्रॉब्लम असो आहा की तेका प्रॉपर मनीस ना. ऑफिसर आहात, ऑफिसर वेल एड्युकेटेड, वेल नोन, बरे मनीस आहा, पण तांकां प्रोत्साहन दिवन करून घेवपी कोण ना. पॅशन म्हणजे कशें आहा तांकां आवडूच ना. तो म्हणटा आज आपूण आसा फाल्यां वयतलो. सो त्या कॉन्सन्ट्रेशनान ते कामां करतात. पण अशें जावंक जायना म्हणून हांवें स्वताच विचार करून हांवें एक केली की चल बाबा करतलो म्हणून. पयलीं हांवें चिंतलेले 5 पॉयंट घालतलो, 10 पॉयंट घालतलो, मनान येयले 20 पॉयंट घालतलो. आनी मागीर नॅशनल गेमीचे 2016 17 स्टार्ट जाले. तर हांवें चिंतलें चल हांव रेंज करतलो तेजेरूच नॅशनल गेम जातले म्हणून.
पण देवानूय साथ दिलो. करून करून खूब स्ट्रगल करून करून एका जाग्यार पावलो. आनी हितून म्हाजो व्हडलो हातभार लागलेलो तो दोतोर प्रमोद सावंतान. जेन्ना पेरेन फायनल पेरेन आमकां आहलें की हांगा इव्हेंट जावचो ना म्हणून, तेन्ना म्हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटानसून म्हाजे व्हेरी क्लोज मनीस आहा तेंच्यांनी फूल सपोर्ट केलो. सेकंड थिंग सांगचें म्हणल्यार म्हाका बरें दिसता, ऑपोजिशनी सगळ्यांनी म्हाका मदत केली की कितें आहा तें पयलें तेंच्यांनी येवन हांगासर. पण लोकांचें इंटेंशन आसलेलें तो मरे आपल्याक करता हें करता, हे आमच्या भितरल्या लोकांचें आसलें. पण हांवें म्हाका लागून करूंक ना. आज म्हाका खोशी भोगता की अख्ख्या इंडियेन जे इव्हेंट जावंक ना इतक्या वर्सान शुटिंगान 123 वर्सां तो आज हांव गोंयान घडयलो आनी हांव सक्सीड जालो देवाच्या कृपेन. आणि हे ओव्हरनायट जावन हांव लोकांकूय सांगपाक सोदता, हे काल चितले आनी आयज जाले. हे शूटिंग हब जे तुमी पळयता हेका एक डेकेड 10 वर्सां तरी तांचे स्वप्न आशिल्ले, केन्नाच्यान तांणी सुरू केल्ले आनी आयज येदे व्हडले जावपाक पावले. हे सगळ्यांनी पळयलां अशें कोणूय म्हणू शकना की आयजूच तुमी सुरू केले अशें. ना 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 तुमकां ती आवड भाई खूब हांवें पळयल्या, ही तुमकां खूब पयलींच्यान आवड आशिल्ली गन्स शिकपाची कितें आसता सगळें हे. हांव एक्चुअली 94 92 94 हांव आसलो. आनी म्हाजो जेन्ना चेडो जालो 2000 म्हाजो चेडो जाला, तेज्या उपरांत 2008 हांव चेड्याक घेवन, म्हाजो एक फ्रेंड आहा विक्रम भांगले म्हणून, म्हाका म्हणलो तेकाय घाल तूं, घालुया. आमी गन दिले, स्टार्ट केलें आनी आमी करताले. आमी ते वांगडा वयताले, हांव तो आनी युवराज सालून. आमी तिगूय जाण खंय वयताले, तिगूय जाण. आमी अशी परिस्थिती आसली, मातशें तुजें गन दी, शूट कर, तेका दी, तो मारतालो, परत दी, अशें सुद्दां आमी केल्लेलें आहा. आमी खूब ट्रॅव्हल केलें. मागीर हांवें एक चिंतलें की ट्राय कित्याक करचें न्हू, देव तर साथ दिता आनी तुमच्या सारके जावं मिडियावाले जावं आनी कोण ते सपोर्ट करता. भलेही म्हाका मोरल सपोर्ट खूब लोकांचो मेळ्ळो. इवन आतां लोकांचें एक इंटेंशन आसलें की म्हाजी शूटिंग रेंज जळ्ळी, अख्ख्या इंडियेक न्यूज जाली, आज तकान न्यूज घातली शूटिंग रेंज जल गया आगे नहीं बढेगा, अशें कितें कितें जालें. म्हणजे खंयचे खंयचे ते मिडियावाले आहात पळय धाकटे तेंच्यांनी घातले. पण हांवें सगळ्यांक एकूच सांगलें, गॉड इज ग्रेट आनी आय विल डू इट अँड आय विल डन इट. आनी हांवें एक्चुअली जाल्ले आमचे 8 दीस पयले आयतारा शॉर्ट सर्किटे मुळे आमकां एम्युनेशन हे ते लोकांचें इंटेंशन आहा. हांव एक स्पेशली थोड्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की थोड्या लोकांचे अशा पडलोसकार मरे तकलेन हुशार, मे बी तेणी पर्पजली केला. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता, आपल्या घराक कोण आपूण उजो लायना, हे तेंच्यांनी इंटेंशन घेवचें. सेकंड थिंग, म्हाका इन्शुरन्स ना आणि पॅशनाक तरी केन्नाच कोण उजो लावंक आपल्या वयचो ना. स्वताच्या हेका केन्नाच कोण लावचो ना. बरोबर. सो थोडे लोक आतां हांव पयर पणजे गेल्लो इतक्या दिसांनी, म्हाजें एक काम आसलें. तो शॉपकार म्हाका म्हणटा, अरे पडलोसकार इन्शुरन्स जाल्लो मरे. हांवें म्हणलें बाबा इन्शुरन्स ना. तूं तकलेन हुशार मरे, अशें जावंक शकना, कितें तरी आसतलें म्हणून तुवें केलें. हांवें करूंक ना. देवाक जाय आसलेलें पळय, देवान दाखोवपाक दिल्लें की हे मनीस कशे उलयतात ते. स्वताचे मनीस जेन्ना उलयता पळय, जेका दुखता पळय तेका कळटा. म्हाका सगळ्यांनी कॉलां केली, बऱ्या बऱ्या मनशांनी केली. इवन श्रीपाद भाऊ सुद्दां काल पर्सनली येयलो, फक्त विचारून तेणी विचारलें बाबा कितें जालें कितें. एक मनानसून बरें दिसता. दोतोर प्रमोद सावंत सीएमान विचारलें म्हाका, अशें फ्रेंड आहा म्हाजे खूब जाण आहा, सगळ्यांनी विचारलें. म्हाका पुरो जालें तितक्यात मोरल सपोर्ट. हांवें कोणा कडेन फायनान्शियली मागोवंक ना. आमी कोणाचे देणे घेणे सगळे आसता, पण अशें न्हू की बाबा तुजे स्वताच्या हेका उजो घाल, आनी ते बी वेपनाक. हांव वेपनाक म्हाजी बायल म्हणटा दुसरी, हांव म्हाज्या बायलेक उजो घालचो ना. आनी म्हाजी इतकी तकली मेंटली जावंक ना. म्हाका दिसता ते जे उलोवपी आसा तांकां म्हाका दिसता एक बऱ्यापैकी आन्सर ह्या कॉम्पिटिशनांतल्यान गावला. कॉम्पिटिशनांत आन्सर मेळोंक जाय अशें म्हणटा हांव. आनी त्या मनीस जे कोण उलयता पळय, ही ओपन आहा सगळ्या खातीर. तेंच्यांनी एकदां येवन पळया कितें तें एक्झॅक्टली. अख्ख्या इंडियेचे लोक येयल्ले आहा, कितें जालां घडलां तें पळया. लोक कशा हांगासरले आतां टॅक्सी भावकार आहा, तुमी कोणाक विचारा, लोक सगळे पब्लीक आहा येवन म्हणटा बरें केलें तुमी. कित्याक आमकां धंदो जालो, 10 दिसाचो धंदो. आनी दुसरी गजाल हांवें एक पळयलें, जे आमी नॅशनल गेम्स पळयली ताका येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सगळे बांदले, इतले व्हॉलंटियर्स आनी हे आशिल्ले. पूण हे 5000 लोकांक तुमी सांबाळटा. हांव आतां यशाक विचारतलो, सादी गोश्ट नाय. हांव म्हाजो चेडो आनी म्हाजी बायल आमी तिगांनी मेळोन, आनी म्हाजे कोण बरे मागपी आहा. आतां तूं बिलीव कर की थोडे IAS IPS इतके लोक येयला, व्हडले व्हडले करोडपती म्हणजे वेपन जे तयार करता आसूं सगळे, ते सुद्दां येवन म्हणटा वेल यू हॅव डन दॅट. ते म्हाजें एक ब्लेसिंग
ही देवा कडल्यान मेळ्ळा. सेकंड थिंग म्हाजो गांव हांगासर वाडो आहा, म्हणजे मांद्रेचे लोक हे ते सगळ्यांनी सपोर्ट केला आज पर्यंत. तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आनी कोणी मुद्दम एकदां येवन पळोवचें. आतां एक कोण वाड्या वयली ग्रूप येयल्लो तांकां सगळ्यांक धाडली. ती म्हणटा आमकां खबर ना येदे व्हडले अशें आसता. सो अशे लोकांनी येवन पळोवंक जाय, भायर रावन उलोवपाचें ना. भाई एक म्हाका गोष्ट आतां उदक विचारपाक जाय आशिल्ली. आतां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्ही, फाल्यां आतां नेक्स्ट ऑलिंपिक जेन्ना जातले केन्ना तरी इंडिया होस्ट करतले अशें ट्राय करता. ते शूटिंग हांगासर जावं शकता इतले सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा. सध्या इंडियेंतली म्हणजे वर्ल्डातली टॉप मोस्ट मशिनरी जी आता ऑलिंपिकाक लागला 2024 ती माझ्या कडेन मशिनरी आहा. बरोबर. तितून म्हाका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आहा. ओके, तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला फूल न्हू पाक कितें आसूं, पण तेंच्यांनी बरो सपोर्ट केला. सो सपोज जर गव्हर्मेंटाक जाय, कित्याक हितून कशें आसता ऑलिंपिक बी म्हणजे गव्हर्मेंट इन्वॉल्व आसता. तेंच्यांनी जर घेतले जाल्यार आमी करपाक कितें रेडी आहा. आमकां जर ऑपॉर्च्युनिटी दिली कितें जाल्यार वी आर रेडी टू होस्ट एनीथिंग. आज जी ओपन इंडिया केला कोणूच घेवपाक रेडी ना, खंयचीच रेंज. कित्याक हा अशें आहा, कित्याक की सगळे शूटर नवे आनी हांगासर सिलेक्ट जाल्या उपरांत प्री नॅशनलाक क्वॉलिफाय जाता. एक क्वेश्चन म्हाजो आशिल्लो की आतां गोवा हे मायनिंगा उपरांत ट्युरिजम इज अ मेजर हब अशें म्हणटा गोंय. सो ही जी आतां स्पोर्ट्स आसा, सो एडवेंचर स्पोर्ट अशें म्हणटा, सो ट्युरिजमा खातीरूय हो बूस्ट जावपाक शकता. हय, आमी ऑलरेडी टायअप आसा ट्युरिजमा कडेन बी. जशे बँकॉक थायलंड लोक वयता किंवा रशियेक वयता तशें आमी ऑलरेडी दिता. तुमी वेपन सिलेक्ट करपाचे, एम्युनेशन कितें जाय तो घेवपाचो, पेमेंट करपाचो, शूट करपाचो आनी वचपाचो. सो हे हांगासर डायरेक्ट येवन करूंक गावता, करूं शकता कोणीच. पण तुका तेच्या पयलीं आमी सेफ्टी ट्रेनिंग दिता. आमचो मनीस फाटल्यान आसता, म्हणजे इट इज सगळे सेफ करूनच आमी दाखयता. सो आनी एक मेजर आस्पेक्ट आतां शूटिंग म्हटल्या उपरांत आमकां फक्त टीव्ही वयले सगळे पिक्चरां पळोवन शूटिंग आमकां खबर आसा कशें कितें करता. पूण पुलीस जे आसा, डिपार्टमेंट जे आसता, तांकां सुद्दां खूब कडेन गोंयांत म्हणजे बिचोले सुद्दां खंय तरी ट्रेनिंग दिता किंवा हे. सो हांगासर तुमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर फूल अवेलेबल आसा, हांगासर ते येवन करूं शकता ट्रेनिंग. आमची सांगचें म्हटल्यार आतां सध्या 4 कडेन आहा. एक आसा उजगांव, ते आमी सध्या बंद केला कित्याक आमच्या कडेन येवंक वचोंक जायना जाल्यार खूब त्रास जाता. म्हापसा आमची धाकटी रेंज आहा, ती मांद्रे एक रेंज जाली, आनी एक आमची पेडणे आहा ती ओपन रेंज आहा. ती आमी ट्रॅप आनी स्कीड विथीन 3 म्हयन्याच्या भितून आमी ती रेडी केली. आमकां एक चॅलेंज आसली नॅशनल गेमीच्या टायमार की ती रेंज अशीच जाय म्हणून. एक्चुअली आमी हांगासर करपाक आसले, पण तांकां ते अमके नर्म्स आसले, त्या प्रमाणे हांवें पेडणे एक म्हाका फ्रेंडान म्हाज्या सपोर्ट केलो, प्रॉपर्टी दिली आपली, आनी हांवें विथीन 3 मंथ्स रेडी केली, सक्सिडूय जालो आनी आतां थंयसर चालू आसा. थंयसर हांवें ऑलरेडी पुलिसांक दिल्ली आहा आनी एक कॉन्ट्रॅक्ट केला गव्हर्मेंटा वांगडा. आमचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आहा, MOUs आहा की पुलीस जावं आनीक कोण हे आहा फॉरेस्ट दे कॅन यूज. इवन तांकां धाकटी रेंज लागता ती आमच्या कडेन मांद्रे आसा, पेडणे आसा. सो थंय प्रॅक्टीस करता येवन ते आतां निकते जस्ट स्टार्ट केला तेंच्यांनी. सो तेंच्या भितरूय कितें टर्म्स आहा दिसता. सो तेंचे टर्म्स अजून पटोंक ना. हांवें तांकां ओपनली दिला, तुमकां कितें जाय तें करा. सपोज कितें व्हडलें कितें कन्स्ट्रक्शन करपाचें आहा, कित्याक तेंची थोड्यांची मेंटेलिटी वेगळी आहा की गुळी वयर वचूंक शकता आनी कितें आसा. सो तेंचे सेफ्टी प्रमाणे तेंच्यांनी करपाचें. हांवें तांकां जागो दिला, तुमकां जर कितें करपाक जाय, म्हाज्या कडल्यान कितें करूंक जाय हें म्हाज्या कडेन ओपन आसा. म्हाका दिसता ही खूब बरी संद आनी गव्हर्मेंटान सुद्दां एक विचार करपाक जाय. एक सादारण मनीस जेन्ना फुडें येवन अशा तरेची संकल्पना घेवन येता तेन्ना आपूण 4 पावलां मारचेली गरज आसता. कारण गव्हर्मेंट त्या खातीरूच आसा, आमचे समाज बिल्ड करपा खातीर आसा. आनी योगेश भाई हांव खूब म्हाका दिसता वळखता, तांचे मनीसपण म्हाका खबर आसा. ताणें एकदां जीव घातलो ताच्या फाटी फुडें आनी पळोवप ना. बट म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. आनी वन ऑफ दी फायनस्ट हब, फायनस्ट एकेडमी आमचे इंडियेची हांगासर बिल्ड जाल्ली आसा. हांव अदर यशा कडेन उलयतलो. यशाची फुडली मोख आसा ती फुडल्या ऑलिंपिकाक ताका परफॉर्म करपाक जाय. आमी प्रत्येक गोंयकाराचें एक स्वप्न कशें आसतलें हे की यशाक किंवा आमचो गोंयचो भुरगो शूटिंगेन परफॉर्म करता. अशें आहा की सगळ्यांनी येवन ट्राय करची. आनी एक हांव पेरंट्सांक सांगूंक सोदतां, थोडी पेरंट्स आहा कसल्याय स्पोर्ट्सान आसूं न्ही, शूटिंगानूच न्ही, कसल्याय स्पोर्ट्सान जे घालता, सपोज तो 8वेन आहा 9वेन आहा तो पेरंट घालतात
कित्याक तेंचो टायम किल जाता. 10वेन पावलो की भुरग्याक टोटली बंद करता. 11वेन त्या भुरग्याचो टच वयता. 12वेन तेका टोटली बंद करतात आनी मागीर तो 12वी जाल्या उपरांत मागीर तेणी हें करपाचें आनी तें करपाचें. पण सपोज पॅरंट्स जर फाटल्यान उबे रावले न्हू जाल्यार भुरगो सदांच फुडें सरोंक शकता. जसो म्हाजो चेडो आसा, इवन म्हाजो भाचोय सेम आहा. तोय आतां इंजिनियरींग करता, पण तेणी आपले तो बॅडमिंटनान आहा, बॅडमिंटन सोडूंक ना. कित्याक इवन आतां म्हाजो चेडो आहा तोय तितूनच आहा. अशें ना की तेका 10वेन आनी 12वेन फाटीं काडलो की त्या भुरग्याचो टच वयता. तो टच वचोंक जायना म्हणून ती हें हितून कशी आसा प्रॅक्टीस ही. सेकंड थिंग, एकूच स्पोर्ट्स खंयचो भुरग्याक जाय पळय तितून घाला. हें हांव पेरंट्सांक खरें सांगता. आज बीन ते करून आवड आहा तितून. तुमकां जाय तो क्रिकेटर जाल्लो, थोड्यांक बॅडमिंटन जाल्लो, एथलीट जाल्लो, हें मनानसून काडा. जेन्ना तुमी तुज्या भुरग्या कडेन एज अ फ्रेंड वागतले तेन्ना तो तुमकां सांगूं शकता. तेका तापोव नाका. तेका विचारा बाबा तूं कितें करूंक सोदता. थोडें करपाचें मनानूच नासता. तेका धाडटा म्हणून तो वयता, तेजो रिजल्ट मेळना. सो थोडी पेरंट्स मागीर म्हणटात ना अरे तें सारकें ना. आज आमच्या कडेन शुटिंगेक खुबशे नवे नवे भुरगे येता. तितूंतले आज आमच्या कडेन 22 जाण आहले. 22 जाणांतले 18 जाण हेका आसलेले. 18 जाणूय क्वॉलिफाय जाले. आमकां खूब बरें दिसता. गोंयचे. सो म्हणजे आमची फाल्यां वयताना तुम्ही जे इंटेन्शनान सुरू केल्ले ताजो रिजल्ट मेळटा. आमी हेज्या पयलीं बी आनी एक आसा की आमच्या हितून न्हू जेन्ना हें आसता स्कूल गेम्स तेन्ना आमच्या कडेन न्हू 500 ते 800 भुरगे येता. कित्या खातीर तांकां फक्त खबर आहा ते 40-20 शॉट मारपाय ते खंय मारपाय ते खबर ना. कित्याक आमच्या स्कुलांनी जे PE टिचर्स आहा न्हू तांकां फक्त एक थोडे सर्टन थिंग आहा. तांकां तेज्या भायर भुरग्याक काडपाचोच ना. हांव डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सा कडेन उलयलां, सगळ्यां कडेन उलयलां, सगळ्यांचो सपोर्ट आहा. पण थोडे जे PE टिचर्स आहा पळय तेंच्यांनी सांगूंक जाय. आतां आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला की आमकां ते सेमिनार्स करून दिया सगळ्यांक नॉर्थाक आनी सावथाच्यो टिचरींक आनी हांकां आपया. सो खंयच्या भुरग्याक जर कितें आसा, इवन हांव आनी एक मेसेज सांगूंक सोदता सगळ्यांक की सपोज कोणाच्या स्कुलाक इंट्रस्ट आहा, शूटिंग रेंज घालतलो, आय एम रेडी टू इन्वेस्ट. म्हाका थोडो जागो जाय, म्हाजो कोच येतलो, म्हाजो कोचिंग ट्रेनिंग दितलो, मागीर तुमी ते कंटिन्यू करपाचें अशें क्रिएट करूं शकता. बाकी अख्ख्या इंडियेन तूं खंय वच सेम पद्दतीन चल्ला. दिल्ली वचा, दिल्लीन ना म्हटल्यार हजारांनी रेंजी आहा. धाकट्यो 10 मीटर थंयसूनच भुरगो तयार जावन फुडें सरता. बरोबर. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुमी सांगलें आनी तुमी खूब हॅपी आहात. ती एक बरी गोश्ट. आनी एक म्हणटात न्ही की जागो राखे साया मार सकेना कोई. आनी जे 8 दीस पयलीं तांच्यांनी हांगासर इन्सिडंट पळयलो, जे जाले, आमी म्हणटा की एक खंयचे तरी एक इंटेन्शन आसूं शकता, कितें आसूं शकता फाटल्यान की देवान कितें तरी एक सिग्नल दिवपा खातीर. बट ताज्यांतल्यान स्ट्रॉंगली भायर येवन हे कॉम्पिटिशन इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन हांगासर जे जाले, वन ऑफ द बिगस्ट सक्सेस म्हणपाक शकता आमी. आनी हे तांचे कडल्यान शिकपाची ही जिद्द आनी ही जे आपल्याक साध्य करपाचे हे सगळे विचार म्हाका दिसता. योगेश बाब, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सगळ्यांक. आनी तूं येयल्या बद्दल तुजें म्हाजें रिलेशन वेगळें टायमा. देव बरें करूं. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू.